नमस्कार, प्रुडंट मिडियाचे खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. पोरने गोंयचे फेस्ताच्या वा नोवेनाच्या दिसांनी इफी दवरलो म्हूण चर्च पिकार. फुडल्या वर्सा इफीच्यो सगळ्यो तारखो बदल्ल्यो ना जाल्यार खपोवन घेवचे ना, चर्चीची शिटकावणी. इफीच्या आयोजनात घाला गोंदळ. प्रतिनिधीचो आंकडो तांकी भायर. पिक्चरांच्यो मेळनात तिकेटी. फिल्माचें वेळापत्रकय हाल्लें. प्रतिनिधी आनी पत्रकारांचे हाल. पळयात इफीचें मेस. आयचे पिळगेक ना पाशेंस. सगळें जाय आत्ताच्या आत्तां. ह्या अध्ययनांतल्यान तरणाटे जावं येतात गुन्यांवकार. फ्रेंच सिने निर्मातो बर्ट्रॅन तावेर्नेरान इफीत उक्तायलें मत. इफीचे शॉर्ट फिल्म सेंटर आनी इंडियन पॅनोरामाचे माधुरी दिक्षितान केलें उक्तावण. इफीच्यो तरेकवार कार्यावळी जाल्यो सुरू. सत्तरींतले 60% शाळांक एकूच शिक्षक. पिसुल्लेच्या शाळेक 3 वर्सां जालीं ना मुख्याध्यापक. शाळांची परिस्थिती बाबत 70रींतले पालक शिक्षक मेळ्ळे शिक्षण संचालकाक. आनी खेळां मळार आय लिगाचे फातोड्डे जाल्ले मॅची चर्चिल आनी साळगांवकार क्लबाची मॅच 1-1 बादाबाद. गोलांचो आंकडो कमी तरी दोनी पंगडांनी केलो पेजाद खेळ. आतां खबरो विस्तारान. पोरने गोंयचे फेस्ताच्या आनी नोवेनाच्या दिसांनी परत इफी दवरल्यार खपोवन घेवचे ना अशी शिटकावणी चर्चीन सरकाराक दिल्या. कितलेशेच फावटी मुख्यमंत्री आनी केंद्रीय प्रसारण मंत्री अंबिका सोनीक निवेदनां दिलीं. मात हे विनवणेक कोणेच वालोर दिल्लो ना अशें चर्च म्हणटा. इफी एकतर नोवेनाचे पयलीं दवरात वा फेस्ताचे उपरांत अशें चर्चीन सामकें कडक शब्दांत सांगलां. पोन्ने गोंयच्या फेस्ता दिसा जावपी इफीच्या समारोप सुवाळ्याच्यो तारखो बदलच्यो म्हूण गोंयची चर्च कितलोसोच तेंप जालो सरकारा कडेन मागणी करता. भाविकांच्या सरकाराक कांयच पडिल्लें ना म्हूण चर्च सामकी तिडकल्या. इफीक लागून पोन्ने गोंयच्या नोवेना आनी फेस्ताची सुरक्षा आनी येरादारी वेवस्थेचेर आनीक पेंच येता अशें चर्च म्हणटा. Adding insult to injury is the evasive and ambiguous response of the powers that be to the recent intervention of a delegation of priests submitting a memorandum to our Honorable Chief Minister Shri Digambar Kamath and the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting Srimati Ambika Soni. All this appalls us and firmly caution that this clash of dates of Ifi with the novena and feast of St. Francis Xavier will not be tolerated from next year. गोंय हे इफीचें कायम केंद्र म्हूण थारचे पयलीं इफी ऑक्टोबरांत जातालो. आयोजक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय फिल्म संघटनांक समजावन इफीच्यो तारखो बदलून कित्याक घेवंक शकनात असो चर्चीचो प्रस्न. We cannot understand why the government of Goa and India cannot forcefully put it across to them, because this is, I think, as we have put here, they need to be sensitive to the wishes of the host state, people of the host state, and we hope that they will do that. And precisely because of that, we want the International Federation of Film Producers Association representative to hear this, because we are not sure how much they know about this. पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबराकार रवींद्र दळवी. इफीत आयोजनात सामको गोंधळ जाला.
प्रतिनिधीचो आंकडो थिएटरांच्या ताकी भायर गेल्ल्यान फिल्म पळोवंक आयिल्ले प्रतिनिधींक तिकेटी सारक्यो मेळनात. कितेंय विचारतले म्हणल्यार आदाराक मनीस नात. फिल्माचें वेळापत्रकय हल्लां. कोणाच्या कोणाक खबर ना अशें दिशाहीन रितीन सध्या आयोजन चल्लां. इंडियन पॅनोरामा आनी शॉर्ट फिल्म सेंटराच्या उक्तावणा वेळार बोवाळ जालो तो पळोवन तर स्वता मुख्यमंत्री पसून बेजारलो. आयनॉक्स, माकिनेज पॅलस आनी यशीत चालू आशिल्ल्या फिल्म प्रदर्शनाक आनी पत्रकार परिशदेक आयिल्ले प्रतिनिधी आनी पत्रकारांक धरून मुखेल सोयऱ्यांकूय बिरेस्तारा बरोच त्रास जालो. प्रतिनिधींचे डेलिगेट पास करपाच्या पोतान फिल्माच्यो तिकेटी घेवपा मेरेन सध्या नाकाशेवट जाता. ऑनलायन तिकेटी रेजिस्टर जायनात. फिल्माचें वेळापत्रक एका वराच्या फरकान हल्लां. ह्या गोंधळाक लागून सध्या प्रतिनिधी आनी पत्रकारय बेजारल्यात. एक गजाल म्हणजे दर वर्सा खोशयेची गजाल आसा ही की दर वर्सा इफी जी कार्यावळ जाता तातूंत खुबश्यो सुदारणा जाता पूण कांय ड्रॉबॅक्सूय आसात. म्हणजे ह्यो गजाली ताळमेळ नाशिल्ल्यो कशें दिसता. ना तशें हांव म्हणूंक शकना पूण हें जाता तातूंत आमी खोशी धरया कारण मनीस सदांच परफेक्ट आसता अशें ना. दुसऱ्या वर्सा किंवा फुडल्या वर्सा आनीकूय इम्प्रुवमेंट हातूंत जावचो अशी इच्छा आसा. ऑस्कर पुरस्कारा खातीर भारतांतल्यान वचपी फिल्माचो ज्युरी सुदर्शन रावय आयोजकांचेर बेजारला. तो म्हणटा हांगा फिल्मांतल्या लोकांचें कोतूच ना. Film festivals, I am happy, but I am very discouraging. Their organizers, some coordination is not perfect, but everybody is doing something. He want to doing something, but उसको एक डायरेक्शन में एक आदमी लीडिंग करने वाले कोई नहीं दिख रहे वैसा मैं आई फील. सब कुछ अच्छा है, सब लोग कुछ करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, डेलीगेट्स को कुछ हॉस्पिटल से देना चाहते हैं. ऑलमोस्ट नेग्लेक्टिंग दिस फिल्म फेस्टिवल्स. आई डोंट नो एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल्स मीनिंग countries films and country film people's interaction and cooperation with each countries. शॉर्ट फिल्म सेंटराच्या उक्तावणाक आयिल्लो मुख्यमंत्री गोंधळ पळोवन बेजारलो. कांय पत्रकार भायर उरले आनी कांय प्रतिनिधी. मुखेल म्हणल्यार प्रतिनिधीक खंय कितें चलना तें सांगपाक सुद्दां थंय कोण ना अशी परिस्थिती. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आयचे पिळगेक पासियेंस ना. तांकां सगळें आत्ताच्या आत्तां जाय. ह्या अज्ञानाक लागून तांच्यात गुन्यांवकारी वृत्ती मूळ धरता अशें मत फामाद फ्रेंच सिने निर्मातो आनी इफींतलो जीवन गौरव पुरस्कार मेळिल्लो बर्टेन तवेर्नेरान उक्तायला. आपूण भारतीय सिनेमांतल्यान खूब शिकलां अशें तो म्हणटा. I learned a lot from the film of Satya Vitre. I'm sure I don't pronounce the name well. I learned from other Indian directors like Mrinal Sen, which I met several times, and I have a tremendous respect for him, or Sham Benegal. नवे पिळगेचे विचार बदलपाक शिक्षण आणि संस्कार हे एकूच शस्त्र जावन आसा अशें बर्ट्रँड तावेर्नेराक दिसता. पळोवप्याच्या आवडीनुसार आपणाक सिनेमे काडपाचे नात आनी तंत्रज्ञानाचो गुलामय जावपाचो ना अशें ताणें स्पश्ट केलें. I don't want to surrender to what they like. I don't want. I still want to go to direct film with long takes, with and not how do you say 30 different shots by minute. I don't want to become a slave of the technology and relying only on CGI and on special effects. I want still to have, maybe I am passéist, maybe I am, but I still believe in emotion. I still believe that cinema is a place where you can create some passion, some emotion. इफ्फीचो 2011तलो लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार बुधवारा बर्ट्रँड तावेर्नेराक भेटयलो. हो ताचो पयलो लायफ टायम अचिव्हमेंट पुरस्कार भारतांत मेळिल्ल्यान ताणें खोस परगटायली. I found that, I got a lifetime award achievement from a country which has never released one of my films. So it's sometimes a paradox. It's great. To have such a prestigious award from people which I have a tremendous respect, and with a wonderful ceremony, a bit intimidating because having his portrait drawn in front of you is something which I've never experimented before in my life. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार.
इफीचें शॉर्ट फिल्म सेंटर आनी इंडियन पॅनोरामाचें उक्तावण बिरेस्तारा यशजींत जालें. सिने अभिनेत्री माधुरी दीक्षितान दोनूय विभागाचें उक्तावण केलें. इंडियन पॅनोरामाच्या उक्तावणा वेळार माधुरीन ज्युरीचो भोवमान केलो. शॉर्ट फिल्म सेंटराचे उक्तावण फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षितान केले. ह्या वेळार मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव आणि मनरिजवण संस्थेचो अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव आशिल्ले. उपरांत इंडियन पॅनोरमाचें उक्तावण तिणेंच केलें. इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावणाक दक्षिणेचो सिनेमाटोग्राफर संतोष सिवनाचो उरुमी हो मल्याळी सिनेमा दाखयलो. इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावणा वेळार माधुरीन ज्युरींचो भोवमान केलो. Thanks to all of you. I think it's people like you, filmmakers like you, who broaden our senses. Even as actors, we get to see so many different art forms here, so many different ideas that we learn a lot from it. It helps us broaden our horizons and makes me at least learn something new that I can give back when I perform the next time. So thank you to all the makers, to the directors, to producers for making such beautiful films. I think this is my second or third trip to Goa, and I can easily say देखा है तीसरी बार गोवा की आँखों में प्यार. I know it's very filmy, but it's really true. And thank you for all the love and affection that everyone showed me. And I'm really humbled. I feel great, and I feel all again. Thank you so much. पणजेच्यान आमचो खबराकार बासुरी देसाय आणि चलचित्र खबराकार सर्वेश वेळुस्कार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.